अत्यंत लोकांनी एकत्र येऊन हो विषय गांवागांवांत वाडोवंक जाय आनी ते लोक जर उबे रावले जाल्यारूच ते फुडें वयतले। हांव तेंच्या वांगडा आसा, पण हांव रावता की लोक जाता तितले भायर सरचे, लोक जाता तितले एकत्र रावचे। आमी आमची लढाई जी आसा ती बुलंद करपाक जाय। हाचो जो इफेक्ट अजूनही आमच्या सगळ्यांकडे अजूनही वचोंक ना आनी सगळ्यांक समजोंक ना। थोडे म्हणटा ना आमकां हेवटेनसून आमचो तिलार हे आहा तशें ना, पण हे जे उदक जे जमनीन जिरता जावं हो जो प्रोसेस आनी मागीर थोडे कितें म्हणटात ते आमी उदक आहा ते वेस्ट करतात जावं मांडवीक मेळटा। पंचायतीन आणि आमची जी म्हापसा म्युनिसिपालिटी आसा तितून आमी एक रिप्रेझेंटेशन दितले, अपील करतले तांकां की टायगर रिझर्व डिक्लेअर करपाक गव्हर्मेंटान स्टेप्स घेवचे। हेचे कांयचे स्टेप्स ऑलरेडी घेतलेले आसा आणि आमची ही रॅली आयज करपाचें मेन कारण म्हणजे अंडर 73rd आणि 74th अमेंडमेंट आमचे कॉन्स्टिट्यूशन एन्श्युअर करता की सगळे पावर्स जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि जे गरजेचे पब्लिकाक आसात ते जे लोकल सेल्फ बॉडी आसता तेंच्यांनी सगळ्यांनी फुडें स्टेप्स घेवपाक जाय।